ओल्ड मार्केटान स्थानिक लोक कावन्सिलर आदलो कावन्सिलर हे सगळ्यांनी म्हाका एक इशू सांगिल्लो म्हणटा फ्लडिंग हांगा सिदास आल्मास कपेल म्हणजे हाका हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आहा आनी हांगा एक नोवेना जाता ते सारकें गोंयांत फामाद नोवेन सो आतां थंय इशू असो आहा की लेवल सकयल आहा आनी थंय फ्लडिंग जाता उदक वचपाक वाट ना सो आतां आमी पळयलें म्हणजे एक ऑल्टरनेट वाट बाय वीथ उदक हें सकयल्या बाजारात आसा आनी चड करून होली स्पिरीट इगर्जेचे सर भोंवतणी आहा तें उदक ड्रेन आवट करून आमी हें नळान हाडटले हो एक इशू दुसरें आमकां जे हांगाचे सिनियर सिटीजन आहा जे आनी पयलीं पळयना तांणी सांगलां की मुंगलार जे जो कान आशिल्लो ताचें तोंड आहा तें जे भशेन आमी ड्रेज करनात वो डिसिल्ट करनात तें म्हणसर उदक हांगाच उरतलें हांगाच साठून उरतलें सो ड्रेन आवट जावपा खातीर तेंय करपाक जाय ताजे खातीर आमी WRDक सांगलें तिसरें म्हणटा तो इशू आहा की एक हांवें संकल्पना केल्ली हांव मंत्री आसतना की आमी एक टिंटो ओल्ड मार्केट टिंटो प्रोजेक्ट तो त्या टायमार आमच्या कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की आमी हांगाची सगळी प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर डिवेलॉप करतले एस्थेटिकली हे करतले आनी हेरिटेज वॉक्स सुरवात करपा खातीर कित्याक हांगा ऐतिहासीक इम्पॉर्टन्स आहा इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणून तें जाल्लें की झांसी की राणीची हिस्ट्री आहा ताजे मागीर रोखडीच आमच्या गोंयान हें अपरायझींग जाल्लें सो आमकां इतिहास व्हडलो आहा हो आमचो इतिहास आनी ताजे खातीर हेरिटेज वॉक जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हो एरिया आमी डिवेलॉप करचे घेतले हे एसेंब्लीन काडटकर टुरिजम मिनिस्टरान एग्री जाल्लें आहा की ताणें आमकां एक म्हळ्यार एक बिगिनींग एक ल्हान एक ताणें पयशे प्रोविजन केल्ले आहा ते पयशांनी तें जातलें हो ना तें म्हाका कळना पूण फर्स्ट जाय पडटलें म्हणटा तें सगळ्यांचें कोऑपरेशन म्हळ्यार चर्च कम्युनिटी आनी शॉपकिपर्स हे जर सगळे बरोबर आयले आनी सगळ्यांच्यो NOC आयल्यो जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी टेक ऑफ करूंक जाता आतां आमी 3 इश्यूज घेतल्या एक म्हणटा तो इशू इज कदंबा बस स्टँड टू ओल्ड मार्केट सर्कल आमी डिवेलॉप करतले दुसरो म्हणटा तें हें आमी हेरिटेज वॉक डिवेलॉप करता तिसरो म्हणटा तो स्वामी विवेकानंद जो हांगा सालान आयिल्लो ते साल आनी स्वामी विवेकानंदाचे थंय येवप हें कमेमोरेट करपा खातीर हें आमी हेच प्रोजेक्टान डिवेलॉप करता सो 3 वस्तू आमी करतले म्युनिसिपालिटीन गार्डन हातान घेतिल्लें आहा दॅट वील ऑल्सो बी मेड टू जेल वीथ दीस आनी म्हाका दिसता हे एरियेन डेव्हलपमेंट जावंक शकता ही दुकानदार जे आहा इतले वर्सांचे दुकानदार तांचोय धंदो चलपाक जाय आज जेन्ना वेस्टर्न बायपास रेडी जातलो कोर्ट जेन्ना थंय वतलो तेन्ना अशें जावंक शकता की ही एरिया बंद थंड पडूंक शकता ही थंड ना पडची आनी हांगा एक ऑल्टरनेट बिजनेस येवचो ताजे खातीर हें प्रोविजन आहा आनी ऑल्सो टू मेक द एंट्री ऑफ द सिटी लूक गूड केन्ना पर्यंत हे प्रोजेक्ट हो जातलो ना प्रोजेक्ट सुरवात जावपा खातीर तो पार्ट आहा ताका थंय कांय प्रॉब्लेम ना सो तो आमी इमिजिएटली मे बी एक 15 दिसांनी हो एक म्हयन्यान तो सुरवात करूंक जाता आतां क्रिसमस आहा क्रिसमसाक लोकांक हो गोंयचे सायबाचे फेस्त आहा फेस्त जावन आमी तेचो तो प्रोजेक्ट हातान घेवं येता हे प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांची NOC जाय ह्यो NOC येवपा खातीर प्रोजेक्ट कितें हो जो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट आहा देसाय ताणें तेन्ना केल्लें ताजे बरोबर आमी एक सोमारा म्हळ्यार 18 तारखेक एक मिटींग घेतलें आयतारा 17 तारखेक मिटींग घेतलें आनी सगळे जे स्टेक होल्डर आहा तांकां एक्सप्लेनेशन दितलें प्रोजेक्ट कितें तो कसो फायदेशीर जावंक शकता गांवांक आनी लोकांक हें जातकर आमी फुडलें अशें